तुझ्या नावाना मी सांगता मेळ्या संतोष बरीता जाण तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरता सर्गीन जेवणा तुझ्या आमी मागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारा सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला खुर्साच्या मरात जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी मरता सर्गीन जेवणा तुझ्या आमी बागेता मगळ भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता सद्या असो 30वा इतार आज आमी आचरण करतना एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया प्रते रितीन अर्गान तेसां बसूस मीस भेटयता फाबीन जेस मेंडोरसा मियार तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या तेसांवा खातीर विशेष करून संदर्भार मागया जे कोणा मागतना बसयला सुद्दां आज कडया तांच्या बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाचे न्हू सोम्याच्या मोगान आनी एका कुटुंबा स्पिरितान हेवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटली जावंक हे पवित्र वेदी सरशी आमी सांगता समल्या आईची देवस्तुती देवा लागीं आपणा लागीं आनी पेल्या लागीं मोगान जिवंक उपादेश दिता देव जावन आसा मोग म्हणलें सांजो आमचे उतार मोतीन दवरून आमी देवाचो मोग केल्ले बरी आपणाचो आनी पेल्याचो मोग करून संवसारांत मोगाचे हातेर सावन जिवची गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हो जावन आसा देवाच्या उपादेशांचो शेवट देवाचे उपादेश देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा वयर आटापल्यात आनी त्या मोगान जिवंकू देव आमकां आपणे दिता हे उपादेशा सरी जाल्ले जिवे जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया समिया जेजू तुजो उपादेश तुजो मोग करूंक आमकां आपणे दिता ते पडी तुजो मोग करच्यांत आमी पाड दाखयल्ली आसा ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा पश्चाताप भोगसाने मोगोन म्हणटा हांव समिया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय पेल्या समोग करनासतना पेल्याक तिरस्कार केल्लो आसा पेल्याक दुखयलेलें आसा ह्या मुखान तुजो उपादेश म्हणिल्लो आसा सोम्या काकुळत मोगोन भोगसाने मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय तुजो बहुत्तम उपादेश आमच्या जिवितांत पाळूंक चलवले हांव सोम्या पश्चाताप भोगता भोगसाने मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुझी काकूदक सर्व पदवेदा देव आमची काकोत करून आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सोसारी सर्वेस बरो देव सर्गींचे राय पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाटता. सुन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता इतलुच तू पवी इतलुच तू ईश्वर इतलुच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया इकडे बरोबर डोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर पेल्या गरजां खातीर एकामेका खातीर आमी मागी जे कोणा मागतना बसला तांचो उडास करून तांचे बसत आमी मागी. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमुखार देवा आमचो बाबार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बासयलां तें जोडूंक आमकां फोव जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तू देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सरुस्पोर मोयचेक म्हणालो इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें सांग पोरक्यांक कश्टी नाकात वा दगदी नाकात कित्याक तुमी इजिप्तांत पोरके जावन आसल्यात. विधेव स्त्रियाक आनी अनाथांक कश्टी नाकात. तुमी तांकां कश्टीशात जाल्यार ती म्हाका खरेंच बोब मारतली आनी हांव तांची बोब खरेंच आयकतलो. म्हजो क्रोध पेट्टलो आनी हांव तुमकां तलवारेन जिवशी मारतलो. अशें तुमचो बायल्यो विधेव जातल्यो आनी तुमची भुरगीं अनाथ जातलीं. म्हज्या लोकां पैकी कोणी एक दुबळ्याक रीण दितना वाडीक दुडू दितल्या परी करिनाकात. तुमी तांचे कडची वाट घेवची न्हय. तुमच्या पेल्याचो दोगलो तुमी आडव घेतला जाल्यार दीस बुडच्या पयलें तो पाटी दिवंक जाय. तो दोगलो तांचे एकच नेसण आनी त्याच दगल्याक तो आपली कूड दमता. ताचे विणे हेर कितें नेसून ताणें न्हिदचें. तो म्हाका बोब मारीत जाल्यार हांव ताका आयकतलो कित्याक हांव दयाळ. देवाचे उतारे हें. देवाचे उडपकार. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें हांव तुजो मोग करता
सर्वेस्पोरा तोस मोजे बोळ सर्वेस्पोरस मोजे खाडा मोजे बरस आनी मोजो सडवणदार सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ मोजो दिवस हांवें आसरो सोदून वेचे खडा तोच मुजे डाळ म्हज्या स्वरक्षणाचे शीम आनी म्हज्या भद्रतेचे कोटे जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्माराच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ सांपावलान तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशे जियेल्या म्हूण तुमी जाणात. तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतली आनी कठीण दगदणी तुमकां सोंसीजय पडली. तरी पवित्र आत्मो दिता त्या संतोशान देवाचें उतर तुमी मानून घेतलें. अशें मेसोदोनियांतले आनी अखाइयांतल्या सोमेस भावार्थ्यांक तुमी एक मेलफांत जावंक पावल्यार. वय सोम्याचें उतर तुमचे स्वरवी मेसोदोनियान आनी अखाइयान गाजत गेले. मात न्हय, देवा थंय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर सोमेसाच्या कानान वचून पडल्या. हाचे विशयान आमी कांय सांगिजय म्हूण ना. आमी तुमचे सशी आयिल्ल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवन देवाची सेवा करचे खातीर बोम्यांक सांडून देवा थंय तुमी कशें परतल्यात ह्या विशयान तो लोक सांगीत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारल्यान. आपल्या पुता जेजूक सर्गींतावन तो येताना मेळोवंक कशें तुमी अत्रेगान आसात हें ते उलयत आसात. देवाचें उतार हें. देवाचे वळखकार. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सुमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. त्यावेळी जेजून सदस्यवांचें तोंड दांपयलें म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्याक जेजून पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मिस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग करी.
उसवाती वरतो आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तशें तुज्या पेल्या समोक कर. हे दोन उपादेशांचेर सगळीं नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याचें उतर बांदून आसात. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें? नियमशास्त्र म्हळ्यार देवाचे उपादेश, देवाची नियमां. देवान मनशाक दिल्लीं नियमां वा उपादेश वा थोडी मार्गदर्शन खंयसर दिल्लीं. देवाचे उपादेश आमी जाणाव. देवान इस्रायल परजेक मोईचे मुखांतर इजिप्तांत सिनाई पर्वतार आसतना दिल्ली. सिनाई गांवांत 2 फळयांनी देवान 10 उपादेश बरोवन मोईजे कडेन दिल्ले आनी मोईजेक म्हणे हे उपादेश लोकांक दी आनी लोकांनी जर हे उपादेशा प्रमाणे आपल्यान जिवीत रुतां केलें तर ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. हे नियमशास्त्रान ह्या देवाचे उपादेश कितें आसा? आमी जाणाव आमच्या पवित्र सभेच्या शिकवणेंत दोतोर निवेळार आमी शिकल्या 10 उपादेश न्ही. 10 उपादेशांत 3 उपादेश देवाक उल्लेख करून आसात, देवाक समर्पीत केल्ले आसात. एका दिसा देवाक मान दी, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका, ऐतर संत भगवंतपणी सांबाळ. 3 उपादेश ते देवाक समर्पिल्ले. आनी 7 उपादेश आसात. तुज्या माय बाबाक मान दी, जिवीशी मारी नाका, चोरी नाका, फरसाक सांगनाका, प्रद्वार करी नाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका, पेल्यांच्या स्त्रियांची वा दादल्यांची आशा करी नाका. हे 7 उपादेश पेल्याक संबंध जाल्ले, मनशाक संबंध जाल्ले. देखून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग भोव उत्तम आनी ह्यो दोनूय संगती देवाच्या उपादेशांत प्रमुख स्थान घेतात. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें? देवाचो मोग म्हळ्यार आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो तेसलोनिकारान बरोवन तो सांगता. कितें म्हणटा? तो म्हणटा तुमी देवा खातीर, देवाच्या उतरा खातीर कठीण दगदणी भोगली, कश्ट सोंसले, कश्ट सोंसची गरज पडली आनी दगदणी भोगली जाल्यार पवित्रात्मो त्या दिता संतोशाक तुमी वांटेली जाल्यात, पवित्रात्म्याच्या कुशा प्रमाणे जिवोवचे प्रयत्न केला. देखून तुमी भावार्थांत घट जाल्यात, भावार्थांत तुमी जियेल्यात. बोंब्या देवाक तुमी सांडलां, बोंब्या देवाक तुमी आराधन करूंक ना, बोंब्या देवाक सांडून एका निजा देवाक थंय आयल्यात, एका निजा देवाक तुमी वेंगलां आनी ताचे संबंधान तुमी आसात. आनी हें तुमी दिवचें वर्तें देणें, वर्तें मोग तुज्या देवाचो तुवें दाखोवचो तो मोग. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 40 दीस आनी रात मागण्यान करसून ध्यानान करसून देवा लागीं उलोवन मोईजेन 10 उपादेश हाडले. कोणा खातीर? आपल्या परजे खातीर. पूण ह्या परजेन कितें केलें? 40 दीस गेल्लो मनीस ना, तो मरोन सुकोन गेला, ताजी आडांक करपोवन गेल्यान कोण ना म्हूण चिंतोनो, आरोनाक बेस्टोवनो, आरोना कडेन आपल्या आंगाक खांदाराचें भंगार दिवन, आरोना करना भंगाराचें वास्त्र करोवन
त्या देवाक आराधन करूंक लागली परजा. एका निजा देवाक सांडून बाल देवाक एक वासराक एक बोंब्या देवाक आराधन करूंक लागली परजा. देखून देवाचे उतर म्हणटा एका निजा देवा सांडून बोंब्याची आराधना करची न्ही. खऱ्या निजा देवाक तुमी आराधन करूंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय. देखून मोइजे पळयता घडीत आनी आपणे 40 दीस केल्ले मागणे, 40 दीस केल्ली ती दंडवणी व्यर्थ म्हूण ताका भोगता, रागान त्यो फळयो फुटयता आनी सगळे संपदले म्हूण चिंता. पूण देवाचो मोग तो रावना, देवाचो मोग तितल्यार वगो रावना. देवाचो मोग परत मोइजेक 2 पळयांनी दावपा दीस दिवयता आनी ह्या परजेक पाटी हाडयता. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, तो मोग एक दादलो आपल्या पतीनीचो खरो मोग करता जाल्यार त्या पत्नीक सांडून तो बिलकूल वचना. ती पतीण पिडेन पडोंक, ती अस्वस्थ आसूं, तिका कठीण दूख आसूं आनी तिची सोबाय सगळी खोरपून वचों, पूण तो त्या पत्नीक सांडून वचना. जिवास्ता पर्यंत त्या पतीने सांगता आसून तिची सेवा करता, तसो मोग करता आनी खरो मोग करतलो पती तशें जियेता. खरो मोग करतली पतीन आसा जाल्यार पतीचो खरो मोग करता. तो भलायकेंत आसूं, पिडेंत आसूं, तो कश्टांत आसूं ना आसूं, पण आपणाचो पती म्हजो पती म्हणलें चिंतून खरो मोग अखेर पर्यंत दिता. ताका सोडून अन्य फाटल्यान वचना आनी वचत जाल्यार ती खरो मोग करूंक शकना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा तुमी बोंब्याक आराधन करचें न्ही, तुमी खऱ्या देवाक आराधन करूंक जाय. खऱ्या देवाक आराधन करूंक जाय. आज मनीस कितें करता? आज मनीस मनजातीचें आराधन करता, मनजातीक देव म्हणटा आनी रुखाक देव म्हणटा, ताका देव म्हणटा, हाका देव म्हणटा, ताका आराधन करता आनी देवाक पयस करता. म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो, देव खंय आसा? देव कोण? देव खंय आसा? देव खंय रावता? देवाचें घर खंयचें? देव दोंगरार रावना, देव देवळांत रावना, देव व्हड व्हड पूण शेतांत रावना. देव मनशाच्या काळजांत आसा, मनशांत हें आसा, मनशाच्या जिवितांत आसा. देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावूं जाय. जो कोण एका मनशाक एक कप शेळें उदक दिता ताका तसो प्रतिफळ चुकोवचो ना. जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें तें म्हाका तुमी केलें. खंयसर जेजू मेळटा, रडच्या ल्हानशा भुरग्याच्या रुदानान तो मेळटा, पिडेंत आसलेल्या एका व्यक्ती थंय मेळटा, कश्टान संपलेल्या व्यक्ती थंय मेळटा. देखून तो म्हणटा हांव तुज्या घरा आयिल्लो भीक मागून, तुवें म्हाका कांय दिवंक नाय. हांव तुज्या घरा आयिल्लो भीक मागून, तुवें कांय दिलें. तो म्हणटा हांव आयिल्लो पेल्याच्या रुपार आयलां, मनशाच्या रुपार आयलां, गरजेवंताच्या रुपार आयलां. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ओ देव मनशा थंय रावचो देव, फातरांत रावचो देव न्ही, रुखा झाडांत रावचो देव न्ही, मन जाती थंय रावचो देव न्ही, मनशा थंय रावचो देव आमचो देव. देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, देव रुंबडीच्या रुखाचो न्ही, देव खंयच्याच फातराचो न्ही, देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, जिवंत देव, जिवंत मनशा थंय रावचो देव. आनी ह्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक आराधन करतना पयल्या की आमी पयल्या सोय मोग करता म्हणलें सत हेचें पयलें वचप आमकां दिता. हेच्या पयल्या वचपांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, पेलो म्हळ्यार कोण? देवाचो मोग कित्याक करी सई? देव खंयसर आसा, पेल्या थंय आसा आनी पेल्याचो मोग केल्ल्यान देवाचो मोग संपूर्ण जाता म्हळ्यार सत देवाचें उतर आमकां दितना. पेलो कोण? पेलो म्हळ्यार हेच्या दुसरें वचप निर्गमन पुस्तकांत सुरेस्पर मोइजेक म्हणटा परक्यांक कश्टी नाकात वा दगदी नाकात. कित्याक तुमी एका काळार तुमकांय दग दिताले, तुमकांय कश्ट दिताले. देखून पेल्याक कश्टूंचे न्ही, पेल्यांक कश्टी नाकात. परकी जावं दी, तुमचो जावं दी, पेलो जावं दी, कोणी जावं दी, खंयच्याय मनशांक कश्टूंक नजो, खंयच्याय मनशांक कश्टूंक नजो. आज इज्रायलांत पलेस्तिनांत कश्ट दितात, दोनांकी इज्रायल घरांक जावं दी, पलेस्तिना घरांक जावं दी, कश्टूंक नजो. कश्टल्लें पळोवन आमी संतोश पावूंक नजो, बघा तांचे पासून मागोवंक जाय.
विधव स्त्रियांक आनी अनाथांक कश्टी नाकात. विधव स्त्रियांक कश्टी नाकात. कित्याक तांकां तांचो म्हणलो पोत येना, तिचो म्हणलो बापो येना, तिचो म्हणलें घरदार ना. ती एकसुरी, तिका सांगा दितलो कोण आसा. आनी तवळ ती देवाक उलो मारता, देवाक उलो मारता आनी तिचे बोब देवाक आयकत जाल्यार कश्ट तेल्या मनशांक देव ओगोसरावचो ना, रागार जातलो. अनाथांक कश्टी नाकात. अनाथांक कोण निनांत तांची म्हणली निर्गातिकांती कोण निनांत अनाथांक, तांकां कश्टूंक वचो नाकात. विधवींक कश्टूंक वचो नाकात, अनाथांक कश्टूंक वचो नाकात. हेल्पलेस आसात पळय, असहायकपणांत आसात, तांकां कश्टूंक वचो नाकात. तांकां कश्टी शेत जाल्यार ती म्हाका बोब मारतली. कित्याक म्हळ्यार तांकां कोणूच ना. हांव तांचो देव, हांव तांचो देव, तांकां कोणूच ना. ती म्हाका बोब मारतली आनी हांव तांकां आयकतलो, हांव आयकतलो आनी म्हजो क्रोध त्या कश्टी दिल्या मनशाचेर पडटलो. तालवारीन द्वेशी मारतलो, तालवारीन उडासतवरा. पळया जेजूची कडक, देवाची कडक उतरां पळय हांगासर. अनाथांक, निर्गातिकांक, अनाथांक, परक्यांक, भुरग्यांक, विधव्यांक कश्टूंक वचूं नाकात. तुमचीं भुरगीं अनाथ जातलीं, तुमच्यो बायलो विधव जातल्यो, तुमी अनाथ जातल्यात, तुमी परकी जातल्यात, तुमकांय कश्ट आसतले. उडासतोरा देखून तुमी विधवींक, अनाथांक, परक्यांक कश्टूंक वचूं नाकात. म्हज्या लोकां पैकी कोणी एका दुबळ्याक रीण दिताना पळया, कोणी एक वाडीक दुडू दिल्यार दितल्या परी करी नाकात. कोणी एकलो गरजेचो आयलो बँकान रीण दितले बरी करनाकात. बँकान रीण दिवचें आनी एका इश्टान रीण दिवचें फरक आसा की ना? आसा की ना? गरजेवंत मनशांक कुमो करच्यांत बँक कुमो करता. वेगी बँक कुमो करता, पूण बँक कितें करता? वाड घालता. म्हयन्या म्हयन्या तुवें बांदिना जाल्यार तुजें आसलें पुरो वण व्हरता. घर दार निमाणें तुकाच भितर घालयता जैलान. बँक तें बँका बरी करनाकात. कळ्ळें गी? देखून तूं तुज्या दुबळ्याक कोणाक रीण दितना वाडीक दुडू दितल्या बरी, फायनान्स कंपनी बरी, बँका बरी करूंक वचो नाकात. तुमी तांचे कडची वाड घेवची न्ही, वाड घेवची न्ही. कित्याक वाड दिवची तांकां ना. तुमी दिलें आसल तें फाटीं दितले. दयाळान गेली कुमो करा आनी देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. तुमच्या पेल्यासो दोगलो तुमी आडव घेतला जाल्यार पळया, रीण घेतली कोणी आसा जाल्यार रीण घेतली, तुमच्या पेल्यासो दोगलो तुमी आडव घेतला जाल्यार दीस बुडचे पयलें तो फाटी दिवंक जाय. दीस बुडचे पयलें म्हळ्यार तुमी दिल्लो तो वेळ मुगदोवच्या पयलें फाटी दिवंक जाय. आज दिता, फाल्यां दिता, परवां दिता म्हूण सातोवचें न्ही. तो पेल्यासो मोग म्हणनात. ताणें तुज्या गरजेंक कांय दिल्लें आसा, कांय थोड्यांनी कांगणां आडत दोन दिल्लें आसा. आजून पर्यंत ती फाटी हाडूनात. कित्याक म्हळ्यार दिल्ल्या मनशान पयशे फाटी दिवनात. कांय थोड्या मनशांनी रीण दिल्लें आसा, फाल्यां दिता, परवां दिता म्हणून आजुनी दिल्लें ना. फाल्यां दिता, परवां दिता, परवां दिता म्हूण सातोवन निमाणें ताका कंगल करना. इसारीनातले बरीत केल्ले मनीस आसात. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचो क्रोध पेटतलो, देवाचो क्रोध पेटतलो आनी देवाची थालवार तुका ग्रासितली उडासतवर तुजें जिवीत पिड्ड्यार जातलें. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, देखून तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार चिंत्यान तो दोगलो ताचें कसनेसाण. कांय इल्लेशे पयशे आसले, कांय एकत कांगण आसलें, कांय एकत चेन आसली, कांय इल्लेसो एकत 5 सेंट्स वा 10 सेंट्स जागो आसलो, एकत घर आसलें, आडो घालून तुका दिलां. बँकान आडो दोन तुका चेनीचे पयशे दिल्यात, कांय तरी दिलां. कांय इल्लेशें आसलें, कांय इल्ले पयशे आसले तुका दिल्यात. तर हें पुरो दिवन तुवें घेवन फाटीं दिना जाल्यार ताणें कशें न्हिदचें, कशें खावचें, कशें जेवचें, कशें समाधान आसचें ताका. आनी तो म्हाका बोब मारतलो, तो म्हाका बोब मारतलो आनी हांव ताका आयकतलो. कित्याक हांव दयाळ, हांव नितीवंतचो देव, नितीक संगात दितलो देव. म्हाका इन्फ्लुयन्स ना, म्हाका कोणी इन्फ्लुयन्स करूंक जायना. म्हजे खातीर तुमी दामी सांबेटोंक जायना. हांव पळयतलो न्हीद कितें म्हणून निती प्रकार शिक्षा लायतलो. तो देव इस्रायल असो, तो देव अब्राम असो, तो देव जाकोब असो, तो देव इजाक असो. आम्हा हर एकल्याचो देव नितीवंत देव, मोगाळ देव, मैपासी देव, दयाळ देव. हो देव म्हणटा
त्या देवाचो मात्र मोग करी जाय. बोंब्याचो मोग करूंक जायना, अन्य देवा फाटल्यान धांवूंक जायना. एका निजा देवाचो मोग करी जाय. दुसऱ्यान तो देव पेल्या थंयची येता, पेल्या थंय वस्ती करता, देखून त्या पेल्या सोय मोग करी जाय, पेल्याक सो मोग करी जाय. अनाथांक, विधवींक, भुरग्यांक आनी कोण पळय निर्गातीक आसात, कोण पळय असायकपणांत आसात, तांकां कश्टुचें न्ही, तांकां रडोवचें न्ही, तांच्या दोळ्यांत दुकां हाडोवचीं न्ही. आनी ती रडटली आनी तो ताळो सर्वेस्पर म्हणटा म्हाका आयकतलो आनी हांव वगो रावचो ना. हांव तुमकां शिक्षा लायतलो, म्हजी तलवार तुमच्या मुखार आसतली, तुमची शीस कापतली, तुमकां जिवेशी मारयतलो, तुमचे बायलो विधव जातल्यो, तुमची भुरगीं अनाथ जातलीं. देखून असलें करूंक वचनाकात. सतान जियेया, नितीन जियेया. देवाची उपाध्याय सकाळ चला, तुमी जियेतल्यात, तुमी आशिर्वादाची जातल्यात. कशें अब्राम एक आशिर्वाद जालो, तुमी आशिर्वाद जातल्यात. ही आशिर्वादाची भुरगीं जावच्याक सुमयेचो आदार करपा मागया, सुमयेचो उपादेश वो. जसो कितें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या मोगान जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी. कित्याक सुमेन म्हणला, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावा. ह्या उपादेशा वयर दुसरो उपादेश ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असल्या उपदेशान जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. वीर अभियांत्रिक देवा ते आसूल आमचो बावर तूं सारया. सगळी सांगाता आमी वडात तळ्यान त्रिक देवाक ते आसुल्लो बावार्थ उक्त्यानुसार या. पान नंबर 5 एकाच देवाक सतमानता म्हणलें मागणें भक्तीन म्हणजे एकाच देवाक सतमानता. सरपदवेदार बाप तो देवा, सरपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वी मिसो दिसत्या ना दिसत्या स वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सम्याक जो क्रिस्ता सन्मंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सरकाळ आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उसवाडातून उसवाड करे, देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई पासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमच्या मनशा पासो आनी आमचे सोडवणे पासो सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्मे वरवीं हांव कर्मयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासो पोंच पिलो घाता काल तो कुकुरसार मारलो. ताणें कस्त मरण सोंसल्यान ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. चिव्याचेर मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो आनी तेच्या राजवडके एक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या आसत मानता ईश्वर आनी जीवदाता आर्तो बापानी पुता तो निपसला. बापानी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. ह्या सुभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां दळा. आतां आमी भेटोवन दिया. दयाळ बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी देवाचो खरो मोग वळखून अनुभव करून वो मोग आपणातय आनी पेल्या संगता वांटून घेवन जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म म्हणलो भेदभाव करिनासतना सुमेस्ताच्या गरजांक पावोवं आनी सुमेस्तांक गौरव दिवन शांतीचे मोगाची समज बांदून तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमचें जिवीत तुवें दिलें वर्तेन देणें म्हणलें सत समजून आमच्या जिवितांत आमी स्वताचो मोग करूंक स्वगौरव दिवन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या बोवार्याच्या पेल्याचे आनी विविध जिवीचे कश्ट दूख समजून तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सर युवा जाणांनी पेल्याचो मोग कर जिवंक तशेंच वायट संगतीक बलनासतना वडिलांक आनी पेल्याक आनी देवाक मेसवता तें जिवीत जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार आशिल्ल्या आमी सर्वांनी सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान सरस्पराचो आनी पेल्याचो उतरांनी आनी कर्णांनी मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. एकडी बोर आमच्या सर खासगी गरजां खातीर मागे. जे कोणा मागतान बसयला झुगडास कडयान तांचे पसत मागया. इस्रायलान तुजा वरवीं कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर. पालेस्तीन, गाझा, हमास, इस्रायल
आणि संसाराच्या इतर राष्ट्रांनी प्रतिनिधी उक्रेन, रशिया, मणिपूर तशेंच विविध राष्ट्राच्या कोणशांनी कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर मागे. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका भेटोवन दिता. तुज्या पुतान तुवें दिले ते उपादेश आम्हा हर एकल्यांक कळीत केल्यात. देवा समोग आनी पेल्या समोग वत्तो उपादेश मेळ्ळे सत आमकां जाणा केला. ह्या बसत तुका अर्गां दिता आसतना ह्या उपादेशा खाल जिवंक आनी तुका मानता तसली भुरगीं जावंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पानसंको 120 पेज नंबर 120. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सौम्या हसिता मेस्ना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी आनी कांदिता उल्हास भरीत गीतांनी मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधयेन तुगे तिचे सवय आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा पामांत तसलें जावं म्हूण मागाती. हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुज्या पयसल्या देवा सर्वेश्वर बनून घे. महिमेवंत देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुका भेटयता त्या देण्याचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. हरशे आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग. तुमचे सवे आसोंग. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेन्ना आमचे सवें तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाटयलोय. आदां तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso सर्वेस्पत सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
गीत तुका जय जय उंच गीत तुका जय जय पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणी नवंडा आणि वाईन असले जेजूचे मासारी रगस बदलची पवित्र घडी पवित्रत्म्याची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता वावरतानी रितीन वांटिले जावया पवित्रपणी ह्या रितींत आमी वांटिली जावया बापा क्रिस्त तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sogut pergetuya जेजू मेलो Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान येतलो Jesu मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सवंड आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरे देवाच्या माया संगती ती सपोती भगेवं झुजे भगेवं धर्मदुतां भगेवं जुतात देवानी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सुडवंदराची आचिना मतीन दवरना दिसपडटा आमच्या जिवितांत देवाचो तशेंच पयल्या समोग करूंक जाय अशी कृपा सुमेन शिकलेल्या मागण्या मुखांतर जोडून घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशडेंतली आमकां निवार देखुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे पूर्व शानत्र एकतेल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतिने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या आसा सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल तुज्यो कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवी
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. समय जेसू ख्रिस्ता देवाच्या वचनापासून संसारात जीवित दिले तुझ्या पोपोईतकडे रक्तावर विसरून माझ्याकडे पुन्हा सर्व वाईट अंतलं मकानी वार सदा सुजाज्ञा पडू मका आधार दे आणि तुझे सगळं वेगळं सर्व की निस्मकानी पळया निमिगल्या पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी येयली. हे शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या ह्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. शेता सुमिया लेता दुनिया आशेता लालेता जीव तुका सदा. खानात्म्याचे आत्म्याक मुझ्या घटाय दिवचे तुकार पिता काळीज मुझे सदा थंयसरक भिडार तुझे. कर्जंत येयल्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला सोमी आमचे ते राव तुज्या कृपेच्या आशिर्वादाने आमकां बर तुजो देवा समोग करूंक आनी पयले समोग करूंक आमकां कृपा दी सोमिया. तुवें केल्ले स बरेपणां तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमिया जेजू मोगळाप तुका सोमिया जेजू आराधान तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू प्राप्तुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या संस्कारांचो आमकां परिपूर्ण फळ जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुन्हा जिवंतपणान वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां ते ह्या जिवितांत सतान आनी सरकार संपूर्णायन आमकां मेळचें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची तुम्हारे गीत 515 पेज नंबर 215. मोगा संदेश घेव सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता. मांसा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता. मोगाळ पुता सुवे आमकां मारे आशिर्वाद देव आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची
आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एकमेकाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांतावन तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमक आमकां दिल्या, त्या पासत तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा, सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला, त्या पासत काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तसो सांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.